फेक मंत्री सुनील सिंगाचो एपिसोड गोयचे सरकारी व्यवस्थेत कसो सुरू झालो पळयात। सहकार मंत्री गोविंद गावडेक तो आधी मेळ्ळो। गोविंद गावडेकूय तो खरोच मंत्री कसो दिसलो। उपरांत गोविंदान प्रोटोकॉल खात्याक चीट बरयली। ताका स्टेट गेस्ट म्हणून वागोवचो म्हणून गोविंदान चीट बरयली। मंत्र्याची शिफारस आशिल्ल्यान प्रोटोकॉल खात्यान अर्द पाळली। प्रुडंटान गोविंदाक यूपीच्या त्या फेक मंत्र्याविशीं 4 दिसां आदीं विचारिल्ले। आपल्याक तो फक्त मेळून गेलो म्हणून गोविंद तेन्ना सांगतालो। ताकाय खंय ताचेर मातसो दुबाव आयिल्लो, मात दुबाव इग्नोर केलो। हय म्हजे बेश्ट म्हाका एक डावट आशिल्लो, पूण हांव तितलें म्हाका मेळना आनी म्हाका नेटूय मेळून जालें, पूण खंय सायड जालें ना। हे प्रकरण फक्त मजे मेरेन आणि सरकाराच्या लजे मेरेन मर्यादित ना। मंत्री म्हूण वावुरपी असल्या मनशान घातपात केल्यार मोठे अरिश्ट येवपाचे। सुरक्षेचे नदरेन मोठी घाळपणां। प्रोटोकॉल मंत्री माविनान खंय तातूंत लक्ष घालतलो म्हूण सांगला। आतां जे प्रोटोकॉलाचे एक्सपेन्सीस जाले पळय न्हू, ते बेर कशें कितें स्टेट गव्हर्नमेंट बेर करतलो वा कोणाचेर अकाउंटेबिलिटी दाखयतले? I will assess the entire thing afresh, including fixing the responsibility on how the whole thing, how it happened and what can be plugged and what needs to be plugged. इतले मजगती फेक मंत्री सुनील सिंग आणि ताच्या चौगाय वांगड्यांक आनीक 4 दिसांची पुलीस कस्टडी पडल्या। शुक्रारा तांकां रिमांडाक वाडोवंक म्हापशा कोर्टात व्हेल्ले। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते आणि तुकाराम मराठे।